खरेपणी बायलांक कोणी कितें शिकोवपाची गरज ना. आपले घर आणि संसार सांबाळटना प्रत्येक गजाल कशी जाग्यार पडटली हाचेर बायलांचें लक्ष आसता. एखादी बायल जावं ती शिकिल्ली आसूं वा नासूं, आपलें घर सांबाळटना ती वेगवेगळ्यो जबाबदाऱ्यो वेवस्थीत सांबाळटात. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष वंदना तेंडुलकरान सांगलें. ढोल ताशाचो गजर आणि पारंपारीक दिंडेन सारस महोत्सवात सुरवात जाली. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष वंदना तेंडुलकराच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचे उक्तावण जाले. कितल्याशाच आप मजत गटांनी ह्या विक्री तसेच प्रदर्शन महोत्सवात वांटो घेतिल्लो. सगळ्यांनी सुंदररित्या अशें व्यवस्थापन करून हो कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा आनी आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या सगळ्या भयणींक हांगा स्टॉल घालपाचो एक संदी दिली, त्या बद्दल आयोजकांचें हांव अभिनंदन करतां. हांगासर चडशे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा म्हणटकच त्या संदर्भानूच उलयतलें हांव, बाकीचें चड उलोवचें ना. आमकां खबर आसा की सेल्फ हेल्प ग्रुप जेन्ना सुरवात जाली त्या टायमार फक्त कशें आशिल्लें की सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार करप, पयशे एकी कडेन करप, बँकेन घालप आनी ते मागीर जाय त्या तांकां दिवन भितरल्या भितर वेव्हार करप. पूण आज सेल्फ हेल्प ग्रुपांची व्याख्या बदललेली आसा आनी ते आमकां सगळे हांगसर पळोवपाक मेळटा. आज सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आज बायलो आपले घर संसार चलयतना दिश्टी पडटा. खरें तर बायलांक कांय कोणी शिकोवपाची गरज ना. व्यवस्थापन, मार्केटिंग, अकाउंट्स हे सगळें तांच्या मदीं आपुणूच येता, जावं ती शिकिल्ली आसूं किंवा न शिकलेली आसूं. आमी पळयतात एक बायल मनीस कोणाची तरी ती चली आसता, कोणाची तरी ती भयण आसता, कोणाची तरी ती भावज आसता, कोणाची तरी ती मागीर बायल जाता, कोणाची तरी सून जाता, कोणाची तरी आवय जाता. इतली सगळ्यो जबाबदारी व्यवस्थीत रित्या पेलतना ती आपलो संसार चलयता, म्हणजे ती व्यवस्थीत रित्या आपले मॅनेजमेंट करता हे म्हणपाक हरकत ना. त्याच प्रमाणे घरान जो आयिल्लो पयसो जो आसता तो पयसो घर खर्चाक वापरून ताजी बचत करून कुशीक दवरता आनी गरजे टायमार जाय तेन्ना ते हळूच काडून जेन्ना गरज पडटा तेन्ना काडून दिता. म्हणजे ती व्यवस्थीत रित्या अकाउंट्सूय सांबाळटा अशें म्हणपाक हरकत ना. आज बायल मनीस खंयच्याच क्षेत्रांत फाटी ना. आज ती सगळ्या क्षेत्रांत तिणें झेप घेतिल्ली आसा. आमकां सगळ्यांनी सक्षम जावचें, स्वताच्या पांयार उबें रावचें म्हणून सरकाराच्या माध्यमांतल्यानूय खुबशे प्रयत्न चालू आसा. हांव चड उलोवचें ना, फक्त इतलें सांगपाक सोदता की खंयचेच माध्यम हें वायट आसना. प्रत्येकान आपूण खंयच्या फिल्डान काम करता तेजे पेक्षा आपूण कितले प्रामाणीकपणे, कितल्या कश्टान आपूण काम करता हेजेर मेळपी यश हें अवलंबून आसता. आनी ज्या मनशाच्या आंगान जिद्द, चिकाटी आनी मेहनत आसता तो मनीस सदांच यशस्वी जाता हें आमी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. आमचे माननीय मुख्यमंत्री सदांच म्हणटात अंत्योदय तत्वाचेर विकास जावपाचो. अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें तर समाजांतल्या शेवटच्या घटकाचो कसो विकास जातलो हाजो प्रत्येकान विचार करपाचो आसा. आनी तो जर आमी करतली जाल्यार आमी बायल मनशाच करपाक शकता, कारण ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान आमी तो करपाक शकता. कारण आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान सगळ्या स्तरा वयली बायलां सेल्फ हेल्प ग्रुपान इनवॉल्व आसता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.